येवकार हा समृता कणगावकर, सुरेख पळयाचे हेडलायन्स। शिरोड्या ग्रामसभा सुरू जावचे पयलींच मार बडयचेर पावली गजाल। थळावो ग्रामसभेचो व्हिडिओ काडिल्ल्यान वातावरण जाले बरेच गरम। प्रकरण पावले चप्पल, मायक आनी बाटल्यो शेवटून मारपाचेर। तळावरेचो बायपास रस्तो जाला पेड्यार। येरादारी करपाक शक्य नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी संबंधित खात्याकडेन पावयल्ल्यो कागाळी, पूण संबंधित खात्यान आडनदर केल्ल्यान थळावे जाल्यात फुर्योज। दवर्ले स्पोर्टिंग क्लब आणि वेर्णा स्पोर्टिंग क्लबा मदी रगली फुटबॉल सर्त। वेर्णा क्लबान दवर्ले क्लबाक 3 विरोधात 2 गोल फरकान हारावन जोडले जैत। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। शिरोड्या ग्रामसभा सुरू जावचे पयलींच मार बडयचेर गजाल पावली। वातावरण बरेच गरम जाले। थळावो हे ग्रामसभेचो व्हिडिओ काडटालो देखून पंचान ताका व्हिडिओ काडपाक बंदी घातली। ह्याच कारणाक लागून वातावरण तापले आणि हो आता 2 पक्षांचो वाद कसो जावन रावला। पळयात पुराय बातमी। कॅमेरा चालू केलो कॅमेरा अलाउड ना आमचे ऑलरेडी आमचे कॅमेरा शूटिंग चालूच आसा। आमी फोटोग्राफर आतां स्पेशल कॅमेरा घेता लोकांक दिता माहिती पळोवपाक। ते आनी वेगळी कित्याक करता अशें सरपंचान म्हळें। तितलें आतां आयकना आमचो नेक्स्ट पंच आसा पळय तो उठलो आनी थंय गेलो, आरे तूं कित्याक करता, तूं जाय जाल्यार मागीर घे अशें म्हणून सांगून ते आयकना म्हणून तेंचे कॅमेरा काडपाक हांवें केले। कॅमेरा काडपाक फाटल्या लायनीन एक बायल बसली ती उठली। हांव तेंको नाशिल्लो आनी तेंका मोबायला हात मारलो। ते मोबायला हात मारता तूं कोण हे कोण व्हडली व्हडली नांवां घेवन गाळी मारून चप्पल सुद्दां हातीन काडले आनी बाटली सगळ्यांचे एक स्टाफा कोण खबरावन हेच्याक विचारता तेजेर बाटली पडली, म्हाजेर बाटली पडली। पूण ते बायलेन जें केलें पळय न्ही तें अशोक न्ही बायल मनशे। आतां ती कितें म्हणटा, बायल मनशे हात करप ना। अरे तूं जर चप्पल काडटा बाटली मारता आडोवपाक वचप ना, दादले मनशान मार खायत रावपाचो अशें तेजें जाय ना। एक सायडीन येता ना, तुमी सारकें क्लियर चिंतचें न्ही, हांव फुडें आशिल्लो। भाजप सरकाराची हुकुमशाही बरीच गाजत आसा। आरजीपीचो विरेश बोरकारान भाजपाच्या हुकुमशाहीचेर टिका केल्या। शिरोड्या जाल्ली ग्रामसभा धक्काबुक्कीचेर पावली। जातूंत पंच सदस्य आनी कोण न्हू तर भाजपाचो WRD मंत्री सुभाष शिरोडकाराचो भाव मेघश्याम शिरोडकार। जो मेरेन आपल्याक न्याय मेळना तो मेरेन आपूण तुमकां सोडचे ना, पिडेस्त मनीला शिरोडकारान शिटकावणी दिल्या। पळयात। आमचो जो एकटो भाव जो व्हिडिओ काडटालो तेका तो सांगपा लागलो की तूं व्हिडिओ काडनाका म्हणपा लागलो। व्हिडिओ काडनाका तेणें सांगलें व्हिडिओ काडपाक आपल्याक रायट आसा। सगळ्यांनी सांगलें की व्हिडिओ काडपाक रायट आसा म्हणून आमकां। तर तो थंयच्यान उठून हेच्या आंगार येयलो, आनी एकटो भाव व्हिडिओ काडटालो तेच्या आंगार आयलो आनी तेजो मोबायल बी काडपाक लागलो आनी तेका धुकून बिकून उडोवपाक लागलो। सो तेजो मोबायल पडटलो म्हणून हांवें स्टार्ट केलो व्हिडिओ काडपाक। कळ्ळें, व्हिडिओ काडपाक हांवें स्टार्ट करतकीर हांव व्हिडिओ काडटा थंय आसा, हेणें म्हाज्या हातीर हांव सामकें जोरान थाबड मारून मोबायल म्हागेलो काडपाक पळोवपाक लागलो। सो हांवें कितें म्हणलें आनी खुर्चेर तेणें खोट मारली हांव म्हाजे कडेन येवपाक असो। सो हांवें म्हणलें तेका मोबायल तुवें म्हाजेर हात कसो घातलो काय विचारलें। तुजेर हात घालपाक तुका कितें म्हाका तेणी बॅड वर्ड्स म्हणलें। कळ्ळें, बॅड वर्ड्स म्हणटकीर हांवें तेका सांगलें तुका म्हाका मोबायल दी म्हणपा लागलो आनी हात धरून ओडलो म्हाजो तेणें म्हाजेर हात घातलो आनी म्हाजेर हात घातलो म्हणटकीर हांव तेका मोगी रावपाक शकना। कळ्ळें न्ही, दुशासनान द्रौपदीक केलें पळय तेणें आपले ते 5 जाण आसात सांबाळपी तेज्या खातीर ती रावली। पूण हांव मनीला शिरोडकर, हांव डिफेंड करपाक म्हाका जाता। सो हांवें तेका डिफेंड केलें। कळ्ळें, डिफेंड केलें आनी तरी आसतना ते खूब जाण आडावपा आयले तरी ते कोण आडायताले पळय तेंच्या खाचींतल्यान सुद्दां तो म्हाका तेणें हात पिळ्ळो म्हाजो आनी ते कितें फुडले रिपोर्ट आसा तो हांवें थंय दिला। कळ्ळें, हांव त्या मेघश्यामाक असोच सोडपाना। कळ्ळें, तूं सुभाष शिरोडकाराचो भाव जावं। कळ्ळें, लोक जशे आज पर्यंत तोंड बंद करून ओगी रावल्या पळय आनी तुमची जे सोंसला पळय ती गुलामगिरी आनी तुमी ती गुंडागिरी करता पळय शिरोड्यान, ती आमचे कडेन म्हाजे कडेन तरी चलची ना। आतां तुका हांव कसोच सोडपाना। मेघश्याम तूं जर पळयता मेघनाथ आनी ती शिरोडकाराची फॅमिली जर पळयता आनी शिरोडकार जर पळयता न्ही जाल्यार ह्या मनीला शिरोडकार सोडचे ना तुमकां, कशेंच सोडचे ना। जो पर्यंत म्हाका न्याय मेळना न्ही तो पर्यंत हांव ताका सोडचें ना। सो हे जे आसा आयज लोकांनी चिंतपाक जाय, गोंयकारांनी चिंतपाक जाय, कित्याक बीजेपी सरकार असो जाल्लो आसा, डिक्टेटरशीप टायप करून उडयल्लो आसा। डेमोक्रेसी म्हटल्यार डेमोक्रेटीक कितें रायट्स आसा, पंचायत राज एक्टान कितें आमकां रायट दिल्लो आसा, गोंयकारांक रायट, प्रत्येक ग्रामस्थाक रायट दिल्लो आसा, तो रायट आयज घेवन खंय तरी वयता आनी तेजेर मांडटा, तें आयज करूं नाका म्हणटाले। परमिशन घेनासतना रिकॉर्डिंग करिल्ल्यान पंच वांगडी ताका थांबोवपाक गेल्लो, पूण हो प्रकार मायक, चप्पल आनी बाटल्यो शेवटून मारपाचेर पावलो। आयकात शिरोडेच्या सरपंचाचे म्हणणे। आनी हांव वेलकम करपाक उबें राविल्लें
तर आमचं ऑफिशियल जें आसा व्हिडिओ शूटिंग तें आमी करतात. तरी आसतना हांगा कोण तरी परमिशन घेनासतना एक दोग जाण करताले. ताका लागून आमच्या पंच मेंबरान एकट्यान तेज्या वार्डांतलो म्हणटकच तुका ताका विचारपाक गेलो, बाबा तूं परमिशन घेतला, तुका करपाक लावना, तुका जाय जाल्यार तूं आमचें जें रेकॉर्डिंग करता आमी ऑफिशियल तें तुज्यान घेवपाक जाता म्हणून, कित्याक एवरी मिटींग आमी तांकां पेन ड्रायव्ह दितात. तशें तुवें घे म्हणून सांगलें म्हणून. आनी काय ना, तेजे वयल्यान तेणें मागीर धुकलपाक लागले आनी ते फाटल्यान आशिल्ले कोण तरी ते पिंकी म्हणटा ते येवन धुकलून मागीर सुरू जालो हो प्रकार. तुमी तो व्हिडिओ पयला आसतलो व्हायरल, ते मागीर आमच्या सगळ्यांच्या पंचायच्या आंगार आयले. आमचेर बाटल्यो शेवटून मारल्यो, मायक काडून मारलो, कोणाचे चप्पल मारले, असे वेगवेगळे प्रकार त्यांनी केले हांगा. ताणें एलिगेशन केलां की मेघना ताणें ताका मारलें म्हणून. माझे बरोबर बाकीचे पंच आशिल्ले, सगळे विटनेस आशिल्ले, ग्रामस्थ आशिल्ले. हांगा तुमी कोणाकय विचारपाक जाता कितें जालें तें, आनी तुमी व्हिडिओन पळोवपाक शकता. तशें म्हाजे हुजीर तरी कांय जावं ना. सरपंचाचें काम कितें, जें थंडपणान जाता तेंच पळोवपाचें. आमी ग्रामसभा कित्याक आपयता, की ग्रामसभेक आमी जी डेव्हलपमेंटल कामां आसा ती करपाक आपयता. ग्रामसभा ही थंडपणान जावपाचो आमचो प्रत्येकाचो हें आसता, रिमानस आसता. आनी दर ग्रामसभा आमची तांकां लागूनच दर फावटी आयिल्ले फावट तेणी कितें तरी कोदळ घातिल्लो आसा हांगा ग्रामसभेक. कित्याक ती गेले नंतर आमची ग्रामसभा जी चल्ली ती सुरळीत चल्ली. हेच फावटी न्ही, फाटल्या फावटी खूब फावटी ग्रामसभेक हो प्रयत्न चालू आसा. ते स्पेशल आरजी ह्या पक्षाचे कार्यकर्ते जावन आसतले, कित्याक आज आमी फोंडें गेल्ले कडेन पळयलें की आरजीचो खूब आमदार आशिल्लो तो थंय येयल्लो. आमदारा लागीं मागता जे जे व्हिडिओ आसात ते व्हायरल जाल्यात. मनिलान हांगा कशे प्रकारे धिंगाण घातला तो प्रत्यक्ष पळोवचो आनी तेजेरच मागीर आपल्याक त्या मनिला खातीर न्याय मागचो, इतलें हांव सांगूंक सोदतां. ताणें कंप्लेन केली म्हणटा तेजे नंतर त्यांनी फोंड्या वचून मेघना शिरोडकराचेर कंप्लेन केले. आमी सगळे पंचायत मेंबर्सय बी वचून त्या मनिला शिरोडकर आनी तेजे बरोबर जे सांगाते आशिल्ले तेजे ग्रुपाचेर बी 5 जाणांचेर आमी कंप्लेन केल्ली आसा. तेजेरूय एक्शन जावची अशें म्हणून आमी पोलीस स्टेशन PI कडेन मागलेलें आसा. आमची ग्रामसभा सुरवात जावंक नासली, जावपाची आसली. आमची सरपंच उबी रावली, तितल्यान हांगा फुडले लायनीन 2 जाण कोण तरी बसलेले, ते कॅसेटींग करपाक लागले. म्हणटकूच आमच्या पंचान म्हटलें कॅसेटींग करना, Recording. ते सायडीन ऑलरेडी कॅसेटींग चालू आसले. तर एकदम उठले, सामकी खुर्ची बी काडून म्हाजेर म्हटली, हांव फाटल्यान बसलेले आनी एकदम उठले आनी तेजे फुडें गेले आनी आपूण अशें मोबायल घेवन तेज्या तोंडा फुडल्यान आपूण करता कोण ते मनिला 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 ते आपूण कॅसेटींग कर कोण सांगता आनी खुर्च्यो उतरां बी उलयली मोबायल रिकॉर्डिंग घेयना. मोबायल रिकॉर्डिंग हय, मोबायल रिकॉर्डिंग करताले ते. तशेंच घेवन हें करपाक लागले आनी ते आमच्या पंचायत कितें केलें तेका असो हात मारलो मोबायल सायडीक काडपाक. जाल्यार एकदम प्रकार लागले, आपल्याक मारले 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 खुर्ची उतरा आनी समतो उठले एकदम आनी सामकोच एकदम कितें ड्रग्स बी करून नाचना ते भशेन सामके कपडे काडल्यांचे आंगार वयता, आडयता तेंचे सामके फुडें वचोन वयल्यान हात घालून मारून सोदता. कितें बाटल्यो काडल्यो ओपन केल्यो, ज्यो सोडून मारल्यो, सगळे भिजले, पेपर कसले मेजार ते भिजले. तेज्या नंतर मागीर मायक काडून तेणें मारलो. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. तळावलेचो बायपास रस्तो पेड्यार जाला. येरादारी करपाक शक्य नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी संबंधीत खात्या कडेन कागाळी पावयल्यात, पूण संबंधीत खात्यान आडनदर केल्ल्यान थळावे तिडकल्यात. तळावले सांतान चर्ची लागीं आशिल्लो बायपास रस्तो गेल्या पावसांत काबार जाला. हो रस्तो येरादारीक बरो पडटालो, पूण आतां ते रस्त्यार यो वच करपाक शक्य नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी कागाळ केल्या. तशेंच सरकारान आडनदर केल्ल्याचेय थळाव्यांनी सांगले. 7 दिसां भितर सरकारान आपलो निर्णय सांगपाक जाय अशें थळावो रामराव वागान सांगले. पळयात पुराय बातमी. की आज आनी आमी चड वेळ रावपाक शकपाना. विदीन 7 days गव्हर्मेंटान आमकां सांगपा जाय की तुमी बाबा हांगा कितें करता. ज्या दीस कोसळ्ळ्याच्या नेक्स्ट डे हांगा PWD मिनिस्टर आयलो. आयज निलेश काब्राल PWD मिनिस्टर ना, आयज चीफ मिनिस्टरूच स्वता PWD मिनिस्टर आसा. तेणें हितून लक्ष घालपाची गरज आसा. कितें तरी फंड एलोकेट कराक आनी टॅक्निकली कितें पॉसिबल आसा. आमी अशें म्हणना की सामको डेंजरस रोड करून दिया आमकां बेगीन, पूण टॅक्निकली कितें पॉसिबल आसा तें जशें त्या वेळार एक विदीन 2 months जालो. हांगा जावपा जाय 4 म्हयने लागो 5 म्हयने लागो. आमी त्रास काडपाक तयार आसा. खातीर आमी गव्हर्मेंटा कडेन पयलेंच मागोवंक सोदता की आमकां आजुनूय आमचो हो रोड आमचो जावं आमचें रिटेनिंग वॉल कॉलेप्स जालेलें इन द मंथ ऑफ जून, आजून तेजें आमकां कांयच जावंक ना. आनी हो रोड तुमी पयलो आसतलो 10 years हे 10 वर्स तेका लागता. ड्युरींग द टायम ऑफ एक्सपोजिशन आमचो लेट मनोहर पर्रीकर CM आमचो आसलो तेन्ना तेणें आमकां 2 म्हयन्या भितर रोड करून दिलोलो. आनी आतां हांव नको ह्या रोड करपाक जावं एस्टिमेट आनी अप्रुवल तेका दिवपाक ऑलमोस्ट आतां
7 months जाले कंप्लीट, अजून तेजे आमकां कांयच ना. इतलो लागीं पडटा हो रोड आमकां पणजे वचपाक, जावं आमचो ओल्ड गोवा आमकां 1 किलोमिटर, जावं हे सायडीन लोक चडसो पास जाताच. येदे व्हडले फेस्त जाले आतां सेंट फ्रांसीस झेवियराचे. त्या टायमार पासून हिंगा एक पुलीस ऑफिसर कोणूच नासले हिंगसर. लोक रावन हिंगसर डायवर्ट करताले, खंयच्यान वचपाक जाय पळय ते. हिंगा कित्याक ब्लॉकेज जाली ती फरी, पूण तो रोड करूंक जालो नाल्यार कोणी मनीस दवरूंक जालो पुलीस ऑफिसर हिंगा, बाबा तो रोड बाबा क्लोज आहा म्हणून. रस्तो बंद आशिल्ल्यान लोकांनी ताचो फायदो घेतला. तळावलीच्या ह्या बंद रस्त्यार दुसऱ्या गांवच्या लोकांनी कोयराच्यो राशी रिगयल्यात. राती कडेन ट्रक भरून हाडून कोयर वडयतात, अशें कुर्का बांबोळेचो डेप्युटी सरपंच रितेशान सांगले. हे हांगासर रोडांसून सगळे लोक ओल्ड गोवा ते हांगा फोण्या सगळ्या साखळी खंयसर वयता वाळपय वयता ते सायडीचे लोक सगलो आनी वयर ते डीजे माट सगळे हे आहा ते सगळे कचरो हाडून आमच्या एरियेन हाडटा आनी उडयता हांगासर आमी फाटल्या दिसांनी गाडयो व्हडल्यो वयपाची सुद्दां बंद केल्यो, तेंच्यांनी सायडीच्यान वाट केल्या आनी थंयच्यान ते रातच्यो गाडयो हाडटा 12 हाडटा आनी रातच्यो उडयता हांगासर. आमी खूब फावट रावले, मात आमकां ते पळोवन आमच्यो गाडयो बीन पळोवन ते उडयना. मागीर आमी गेले म्हणटकूच परत उडोवपाक येता ते हांगासर. तशेंच आमचे ते कचरेकार कचरो बीन काडपाक तेकाय हांवें काल फोन मारलेलो, तुका सांगलेलें म्हटलें हांवें हांगासर आमचो तो म्हणटा आपणाची गाडी वयर वचना म्हणटा. हांवें म्हटलें गाडी वचोन ती आमकां लागना म्हणून सांगलें तेका हांवें. तूं म्हटलें तुजे मनीस आहा तांकां घाल सगल्यांक आनी तो म्हटलें सगळो कचरो काडून आमकां लीप करून दी. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, गौतमी गांवकर आणि शिवानी सांगेलकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. राज्यांतले रस्ते आपल्या गुणाक लागून बरेच फामाद आसा. फाटली 4 वर्सां जाली हरमल पंचक्रोशी वाठारांतल्या रस्त्याची सामकी अवतिकाय जाल्या. हो रस्तो दुचाकी चलोवप्यांक तर सामको धोक्याचो जावन रावला. हजारांनी लोक ह्या मार्गा वयल्यान दिसपट्टे घोळटा, तरी रस्त्याची अवतिकाय जैसे थंय आसा. हो रस्तो जाता तितले बेगीन जाग्यार घालचो फुर्योज जाल्ल्या लोकांनी सरकाराक गाराणें घातला. पळयात संदीप कामोलकराचो रिपोर्ट. हरमल पंचक्रोशी शिक्षण संकुल असावे, ज्या जाग्यार म्हणजे 0 पासून सारखे BEd पर्यंत, म्हणजे जवळजवळ पहिली पासून ते BEd पर्यंत हांगा विविध ट्रेन आसलेले कॉलेज, ज्या जाग्यार कॉलेज आसा, स्कूल आसा, नर्सरी आसा आनी अशी परिस्थिती जाल्लेली आसा की जवळजवळ 2 ते 2,500 भुरगे ह्या सायडीन स्कुलान येता, तशेंच स्टाफ येता, तशेंच तांकां पावोवपी भुरग्यांक पावोवपी अशें म्हणजे जवळजवळ वर्दळ हांगासर दिसाक 4-1 हजाराची, कमीत कमी 4 हजाराची, म्हणजे पालक जर धरले जाल्यार 4-1 हजार ह्या सायडीच्यान लोक येता वयता डेली. हे म्हाज्या फाटल्यान दिसता ते कॉलेज आनी हो आमचो सरकारचो रस्तो. हे जे आसा ते कॉलेज आहा ते एक्स चीफ मिनिस्टराच्या ताची स्कूल जावन आसा, तेंची शिक्षण संकुल जावन आसा. आनी हो जर रस्तो पळयलो जाल्यार इतलें वायट दिसता की येदे व्हडल्या स्कुलाक हो रस्तो, की ह्या रस्त्याक जवळजवळ आतां आमी 2-3 जाणांक विचारले जाल्यार ते म्हणटा की जवळजवळ 3 ते 4 वर्सां ह्याच रस्त्या वयल्यान ही भुरगीं सगळीं आतां म्हाज्या फाटल्यान दिसता ही भुरगीं येता वयता, सारके रिस्क घेवन येता वयता. कारण थोडे जे आवय बापूय येता ते गाडयो घेवन येता आनी गाडयो घेवन येयल्ल्या कारणान तांकां अशें दिसता की हांगासर खंयच्या जर खळग्यान जर गेलो जाल्यार भुरग्यांक इंजरी जावपाची म्हणजे बारीक सारीक चालूच आसा. अशें तर आनी 1-2 म्हयने रावात जावं 4 म्हयने रावात जाल्यार भुरग्यांक आनी इस्कॉलाक हाडपाची न्हू. कितें तेंचे पोटां हो आमचो म्हाजो नातू पळय आहा न्हू, तो सांगता बाबा दनपारां वयतकूच पोटान दुखता म्हणटा, इतले खड्डे जाल्ले आहा.
आनी ते आतां ह्या वटेन तर भोमानसून तर वचपाचेंच न्हू. भोमान सारको बाद जाल्लो हो रस्तो. आतां हो बायवे रस्तो केल्लो आहा बायपास, तेणी मातशें कितें हें जाता पूण बायपासान येतलो कोण? हांव म्हाजें घर सकयल आहा म्हणटकच हांव बायपासान येतलो. डायरेक्ट घरा हांव ते कशें बायपासान येतलो? ते डायरेक्ट ह्याच रोडार येतले. त्रास जाताच न्ही. कित्या खातीर त्रास जाता? फूल रस्त्याक ते होणके आसत आनी गाडी जेन्ना वयता पळय तेन्ना खंय तरी कमरेक आनी मानेक त्रास जातात. पर डे म्हणजे ना म्हटल्यार 6,000ची रहदारी ह्या रस्त्या वयल्यान दिसता. आयज ह्या रस्त्याची जी स्थिती जर पयली जाल्यार आसा जाल्यार सामकी बिकट जाल्लेली आसा. म्हणजे 2 गाडये जर वयतले जाल्यार वचपाक मेळचे ना, खड्डेमय अशी परिस्थिती आसा. आतां पर्यंत सगळ्या थंय वेगवेगळो डेवलपमेंट दिसता, रस्त्याचेर दिसता, इलेक्ट्रिकल जे वायरी खणाप आसा हो एक प्रकार चालू आसा. पण ह्या रस्त्या कडेन कोणाचोच असो लक्ष आजून पर्यंत दिसना. एका सायडीन दिसाक ना म्हटल्यार एक 6,000ची रहदारी जाता. तो रस्त्याची जर कंडिशन जर अशी जर जाल्लेली आसा जाल्यार डेवलपमेंट आमी कित्याक म्हणपाक जाय? म्हणजे लोकांक कितें गरज आसा थंय जर डेवलपमेंट दिसना आनी जर नाका थंय जर वेगळो वेगळो डेवलपमेंट जर दिसता जाल्यार तेचे आमी तेका प्रश्नचिन्ह असो दिसता. 7 वर्सां ह्या रस्त्या वयल्यान येता तूं? ह्या रस्त्यावयल्यान येता म्हणजे आमचे हांगा भुरग्यांक पांग येता म्हटल्यार आमकां ते येवचेंच पडटा ह्या रस्त्यार. कसो आहा रस्तो? रस्तो कितें सगळे खड्डे पडले बरोबर ना, मेंटेनन्स ना रस्त्याची. कितें रस्त्याचो कितें प्रॉब्लेम? रस्तो मात सारको खराब जाला. खराब जाल्ल्या कारणान तुमकां कसले हे येता? त्रास जाता, वयल्यान भुरग्यांकय त्रास जाता. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, समृता खणगांवकर आनी शिवानी सांगेलकार. दिवचले आयडीसी वाठारांत राती कडेन 12:30 वरांचेर सुमाराक फ्लॅटांत उजो लागलो. फ्लॅटांत रावपी अन्नपूर्णा गौडा सुदैवान वाटावली. विजेची वस्तू लासून गोबर जाल्यो. शेजाऱ्यांनी गॅस सिलिंडर भायर काडलो, त्या कारणान व्हड अपघात आडायलो अशी माहिती अन्नपूर्णान दिली. शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो लागिल्ल्याचो दुबाव उजो पालोवपी दळान उक्तायला. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. काल दिवचलच्या इंडस्ट्री वाठारांत एका फ्लॅटान उजो लागपाची घडणूक घडल्या. सादारण 12:30 वरांचेर हो इन्सिडंट जालो. त्या वेळार त्या फ्लॅटान एकलीच बायल रावताली आनी ज्या घरान आनीक कोण नासले. त्या वेळार हो इन्सिडंट घडलो. घरान उजो लागलो तेन्ना तिणें आपूण भायर येवन जे शेजारी आसा तांकां कळयलें. त्या वेळार तेंच्यांनी वचून ते सिलिंडर तशेंच दुसरें सामान आसा तें काडलें. त्या उपरांत उजो आनीक भडकल्या कारणान तेंच्यांनी फायर ब्रिगेडीक कळयलें. त्या उपरांत फायर ब्रिगेड येवन तो उजो नियंत्रणान हाडलो. घरांतले चडशे इलेक्ट्रीक एप्लायन्सीस जळून खाक जाल्लेले आसा आनी जे एस्टिमेट आसा लॉस तो आजून सारको तेंच्यांनी सांगलोलो ना. तेंच्यांनी पुलिसांनी कंप्लेन केल्ली आसा. त्या उपरांत जे इन्वेस्टिगेशन आसा तें जातलें आनी जे लॉस एक्झॅक्ट कितें आहा तें कळटलें. ते ती सुदैवान ती एकटीच आसले कारणान बायल ती वाटावली आसा आनी सगळे जे घरांतले एप्लायन्सीस आसा ते भिंतींचेर सगळे एक फॉग म्हणजे जाल्ल्या कारणान ती भिंती काळ्यो जाल्लेल्यो आसा. हेच्या वरसून कळटा की तो उजो कितको भयंकर आसलो तो. सादारण 4-5 त्या बिल्डिंगेन फ्लॅट आसा आनी ह्या फ्लॅटान जे इन्सिडंट घडला असो जर सिलिंडर आनी कितें जर ब्लास्ट जाल्लो जाल्यार मोठो अनर्थ जातलो आशिल्लो तो टळलो आसा. डान्स म्हणून हांव न्हिदपाक गेलें. हांव न्हिदलें आनी 12:30 जाता तेन्ना म्हाका वास येयलो. गुदमडूंक लागलें हांव भितर सुद्दां बेडरुमान. हांव म्हणलें कसले आवाज येयलो म्हणजे टिप 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 आवाज येयलो कोचीस हेजो. उठल्यार सगळो उजो हांगासर अशें म्हाज्या आंगारूच येवंक लागलो उजो. म्हाका भायर वचपाक जागोच ना. मागीर तशेंच कशें भायर धांवलें. म्हाका सुसात ना कितें करून कितें ना. खंय उजो पेटलो तो म्हाका कळना जालें. मागीर हांव वयर धांवलें. मागीर तांकां सगळ्यांक आपयलें. ती येयली तेंच्यांनी सिलिंडर काडपाक प्रयत्न करता तेंच्या आंगारूच उजो येता. कितलीं जाणां धांवन भितर येयली काडपा खातीर तांकां प्रयत्न जावंक ना सिलिंडर भायर काडपा खातीर. मागीर फायर ब्रिगेडीक फोन केलो. फायर ब्रिगेड येयलो. मागीर ते उजो बीन पाळून सिलिंडर येयलो सगळें फ्रीज बीन सगळें काडून भायर उडयलें जळयलें. म्हाजें सगळें इतलें नुकसाण जालें. हांव तितून वाटून भायर येयलें तें व्हडलें देवान म्हाका वाचयलें. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकार. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. दवर्ली स्पोर्टिंग क्लब आणि वेर्णा स्पोर्टिंग क्लबा मदीं रंगली फुटबॉल सर्त. वेर्णा क्लबान दवर्ली क्लबाक 3-2 गोल फरकान हारायलो. पळयात काय रोमांचक डावपेच.
ऑल गोवा इंटर विलेज फुटबॉल सर्त नावेली स्पोर्टिंग क्लबान घडून हाडली. नावेली स्पोर्टिंग क्लबाचे सर्गिस्त 3 अध्यक्षांच्या उगडासान हो टुर्नामेंट घडून हाडला. 6 जानेवारी ते 28 जानेवारी मेरेन ही सर्त सुरू आसतली. शेनवारा सुरू जाल्ले हे फुटबॉल सर्तीत पयले दिसा दवर्ली स्पोर्टिंग क्लब आणि वेर्ना स्पोर्टिंग क्लबामदी सर्त रंगली. जातूंत वेर्ना स्पोर्टिंग क्लबान दवर्ली क्लबाक 3-2 गोल फरकान हारोवन जैत जोडले. या टुर्नामेंटात सुमार 16 पंगडांनी वांटो घेतला आणि 28 जानेवारीक हे सर्तीची फायनल जातली. पळयात काय रंगतदार खिंड. आज आमगेलो नावेली स्पोर्टिंगान ऑर्गनायज केला टुर्नामेंट फुली स्पॉन्सर्ड बाय आवर्तन फुर्तादो आणि तो आमचे नावेली स्पोर्टिंगाचे एक्स प्रेसिडेंट जे जावन आसात आबुशिट्टी मोदो जुजे सांत्रितो कोयेलो आणि तशेंच फ्रँकी पेरीस हे आमचे एक्स प्रेसिडेंट नावेलीचे तेंचे उगडासा बाबा आवर्तनान हो टुर्नामेंट ऑर्गनायज स्पॉन्सर केला आमकां नावेलींक दिवंक तो नावेली स्पोर्टिंग क्लबाक दिला. सो कितली पयली मॅच बिटवीन वेर्ना आणि दावोली आणि वेर्ना 3-2 गोलान जिखले. तशेंच ह्या टुर्नामेंटात 16 टीम पार्टिसिपेट जाताय नॉर्थाच्यो तशेंच सावथाच्यो आणि फायनल जातले 28 ऑफ दिस मंथ. रिस्पॉन्स बरो मेळटा 28 तारखे आयतार पडटा. सो मागता फायनलाक येवंक सगळ्यांक तशेंच टुर्नामेंटाकूय पार्टिसिपेट जाय. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकार. आयएमडीन 8 आणि 9 तारखेक कांय सुवातेर हलको पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. लोकांनी जतनाय घेवपाची गरज आसा. 10 ते 13 मेरेन हवामान सुक्यो उरपाची शक्यताय आसा. चडांत चड तापमानात व्हडलोसो बदल दिसना. मजगती उण्यांत उणें तापमान सामान्या परस उल्लेखनीय प्रमाणांत उरता. अदमासा प्रमाण फुडल्या 48 वरां खातीर मळब ढगाळ उरतले आणि उण्यांत उणें तापमान अनुक्रमान 33 डिग्री सेल्सियस आणि 24 डिग्री सेल्सियस उरतले. 8 आणि 9 तारखेक हळुवार पावस पडपाची शक्यताय. उण्यांत उणें तापमान सामान्य परस बरेच चड. पावसाची शक्यताय. चडांत चड आणि उण्यांत उणें तापमान 33 डिग्री सेल्सियस आणि 24 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 चायच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.